हरे कृष्ण ऐकपडतास ना प्रभू. वय प्रभूजी क्लिअर आहे सर. सो सूर करचे पुढे आम्ही एक कृष्णा लागी प्रार्थना करून घेऊन सूर करे गुरु लागे नी कृष्णा लागे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रथम दांगे नुसूर कच पडे सगळे आमगेले परंपराचे गुरुवर्यांक आणि तशींची षडगोस्वामी नमस्कार करून घेवन प्रणाम करून घेवन आणि तशी अवकाश दिलेले तसले भागवत पुराण कोंकणी मुरलीधर चरण प्रभू आणि तांगेल टीमाक मिगेले अभिनंदन आणि नमस्कार. सो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आणि भागवतम तो महत्व कसं नाही म्हणून सांगले री विंगड गोस्वामीलांनी पळयले री आम्ही जीव गोस्वामी जावं रूप गोस्वामी जावं सनातन गोस्वामी त्यांनी मस्त आमके एक लिटरेचर एक वैष्णव बुक्स त्यांनी बरयलस आमका हे परत आमका शिकयलस त्यांनी बरोवन दिलेलस. बट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हांगेले एक त्यांनी गुरुले म्हळ्यार तांगेले देवालेचे एक वाक्य त्यांनी सांगितले एक आजी तेरी खाली त्यांनी एक काम केलेले भगवंताले कृष्णाने नाम उच्चारण केलेले आणि भागवत पठन केलेले भागवत अध्ययन करून घेऊन पठन केलेले तन्निमित्त विषय तांगेल विषयारी खंयचे एक बुक बरेल ना त्यांनी. बट त्यांनी एक गुरुल वाक्य किती त्यांनी गुरुन कसं सांगला तेच मात्र करका म्हणून कशी म्हणून शिकयला आमके शिकयला त्यांनी गुरुन कसं सांगला की आम्ही त्या मात्र करका म्हणून त्या तांगेले जीवनांतू आम्ही अर्थ करून घेऊयात फर्स्ट जाऊन घेऊ हंगेले विषय जाऊन घेऊन चैतन्य चरितामृतांतू आदि लीलांतू ದಂತ್ಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಎತ್ತ ಬ್ರೀಫ್ ದಾವನ್ ಏನಿಕ್ 7 श्लोक ಎತ್ತ ತಂಗೆಲೆ बापसूल नाव तपन मिश्रा म्हणून तंगेल विषय जाऊन घेऊन येतात. तपन मिश्रा कशी चैतन्य महाप्रभूक मेळ्ळीची म्हणून एक 7 श्लोकांतू खंय मेळ्ळेलीची खंय आशिल्ली त्यांनी फर्स्ट कोण तपन मिश्रा हंगेल बापूस आणि तांगेल इच्छ कसं आशिल्ले म्हणून तपन मिश्रान सांगेल असं चैतन्य महाप्रभूला कडेरी विषय जाऊन घेऊन डिटेल जाऊन घेऊन अंत्य लिहिलारी 13th चॅप्टर आणतो 13 चॅप्टर आणतो डिटेल जाऊन घेऊन ऑलमोस्ट एक 46 श्लोका रघुनाथ भट्ट गोस्वामी विषय जाऊन घेऊन येतात. कृष्ण म्हळ्यारी खाली देवोत्तम परमपुरुष ले तगेले भक्ताले
एक which includes the Krishna, means his devotee and his paraphernalia, and that is called as all together is Krishna himself, non-different. म्हणून नेक्टर ऑफ डिवोशन अंतू सांगेलस. कशी भगवंतू आणि भगवंताले भक्ताले बरे तांनी केलेले तसले लिहिले कसं नसकी ताजी विवरण दिलेले जावं ताजी गुणगान करचे आशिल्ले बरे. इट इज ॲज गुड ॲज ग्लोरिफाईंग कृष्णा म्हणून नेक्टर ऑफ डिवोशन अंत आम्ही अर्थ करून घेतलस. सो भागवतमांतू कसं नसतं म्हळ्यार खाली कृष्णाल विषय मात्र नाही, कृष्णाले तागेले भक्ताले डिवोटीसाले पुरा विषयवर आस तांगेल गुणगान आस तांगेले ग्लोरिफिकेशन आस. त्या ग्लोरिफिकेशन इट इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ. सो आम्ही भागवतम म्हळ्यार कसं म्हळ्यार दोन टायप आसचे आम्ही गोतस. भागवतम म्हळ्यार एक बुक भागवतम आता प्रभून परंपरा प्रभून सांगेन म्हणके, अनेक भागवत पर्सन भागवत केन्ना आम्ही भागवत ऐकूक कोणाले दुखून म्हळ्यार एक कोण भगवंताले भक्तस की भक्तू म्हळ्यार भगवंतू सच्चिदानंद स्वरूप म्हणून अर्थ कोण घेतलो तसले भक्ताले दुखून मात्र आम्ही भागवतम ऐकूक का म्हणून सांगेल असत. सो भागवतम म्हळ्यार दोन टायपात सांगेन म्हणजे एक बुक भागवतम आणि पर्सन भागवतम. सो भागवत ऐकल्यार आमकां कसं जाता म्हणून एक पटी नारद मुनी आणि चतुर्कुमाराले निमगे चतुर्कुमाराले सदा सेव्य श्रीमद भागवत कथ्या यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत. आमगेल चित्त केदानाची आमगेल मन केदानाची खंय आसता भगवंताले वैरी असता, कृष्णाल वैरी असता. आमगेल हार्ट केदानाची भगवंताल वैर असता, कृष्णाल वैर असता. त्या निमित्त आम्ही केदाना भागवत एक वैष्णवाला दुखून ऐकून घेऊन तागेल्या दुखून आम्ही मनन करून घेऊन आणि तागेलो ओटू बैसून घेऊन वाजू का म्हणून हांगा नारद मुनी सांगता. कित्याक म्हळ्यार आम्ही एक भक्ता लोट म्हणल्यार आम्ही कसं विंगड विषय ग्राम्य कथा उलयनाची चढाव जावन कसं जालें भगवंताल कथा विषय भगवंताल विषय जावन उलयताची. त्या निमित्त तुष्यंतीचा रमंतीचा म्हण सांगेल. मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च नित्य तुष्यंतीच्या रमंतीच्या. आमकां ते भगवंताल विषय परस्पर जावन घेवन अर्थ करून गेलो ऐकून घेवन उलयल्यार तेन्ना आमकां खूश येत की इट विल लीव्स अस टू हॅपीनेस. त्या निमित्त भगवंताले कोणाल ऐकूच्या श्रीमद भागवतम कोण आम्ही केदनाची भक्ताले दुखून घेऊन ऐकू का म्हणून नारद मुनी अंतू सांगताची. सो कित्याक म्हळ्यार भगवंतू खंय आसता म्हळ्यार भगवंताल गुणगान केलेले कडेन मात्र भगवंताले वासस्थान असता. नाहम वासांसी वैकुंठे योगिनम हृदयेन च. योगील मध्ये असं नाव कोण कर्मयोगी जावं ज्ञानयोगी जावं अष्टांग योगी तांगेल मध्ये हांव ना. मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठन्ति नारदा म्हणून भगवंतान खाली नारद मुनीक सांगेल असे. खंय मद्भक्त्या यत्र गायंती मुगेल विषय जावन कोण उलयता की कोण चर्चा करता की तांगेल हांगा आसता. त्या निमित्त आमकां भगवंताले एक विषय अर्थ करूंक म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आतां भगवंतान 4th चॅप्टरान सांगेल आसा जन्म कर्मचे मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः. ते अर्थ कोण घेवचे का एवं यो वेति तत्वतः. भगवंताले लीला भगवंताले तांगेले अवतार हें करका म्हणून जाल्यार आमी योम ये वेति तत्वतः अर्थ कोण घेवका म्हणून जाल्यार आमी केदना भक्ताले की आमगेले
एसोसिएशन आसका संघ आसका तेदन मात्र आमकां भगवंताले अनुभव भगवंताले एक सानिध्य आमकां अर्थ जाता कळटा आमकां. सो हे भगवंताले हे सानिध्य अर्थ करता म्हणून आम्ही भगवंताले सेव भक्ती सेव करता भक्ती सेव डिवोशनल सर्विस म्हणून सांगताची. भक्ती सेव म्हळ्यार भगवद्गीते वाजूचे जावं भागवतम वाजूचे जावं भागवतम आयकूचे जावं आनी खंयचे भक्ती मार्गांत सेव करचे कितें डिवोशनल सर्विस म्हणटाची. सो हे आमकां शिकोवचे कितें री कोण येयलें चैतन्य महाप्रभू. चैतन्य महाप्रभू हे 500 वर्ष फुडें तांणी ह्या भुंयचेर तांणी अवतार घेतले. ल्युनार एक्लिप्स चंद्रग्रहणा टायमार तांणी अवतार घेतले. तेन्ना प्रत्येकल्यान हरिनाम संकीर्तन करता आशिल्लींची. हरिनाम संकीर्तन करता आसतना भगवंताक तांणी वेलकम केले. तशीच चैतन्य महाप्रभू तांणी ऑलमोस्ट टीनेज आसतना तांणी शास्त्रांत परिपूर्ण जावन घेनाशिल्ले. परिपूर्ण तांकां गोत आशिल्लें व्याकरण जावं न्याय जावं शास्त्र जावं पुरा प्रत्येक तांकां गोत आशिल्लें. तांणी कसं करता आशिल्लीं निमाय पंडित तांणी तेदन संन्यास घेयनी. सो निमाय पंडित कसं करता आशिल्लीं प्रत्येक गांवां वचून घेवन शिकयता आशिल्लीं शिकयता आशिल्लीं चेडवांक व्हड्डांक कोण हें करता आशिल्लीं की न्याय व्याकरण पुरा शिकयता आशिल्लीं. सो तांणी एक फावटी कसं करता म्हळ्यार पद्मा रिवर आतां इट इज इन बांगलादेश प्रेझेंट डे बांगलादेशांत पद्मा रिवर क्रॉस करून घेवन तांणी श्रीरामपूर म्हणून एक गांवांत वताची. श्रीरामपूर म्हणून गांवां वता गेले कडल्यार थंय तांकां तपन मिश्रा मेळटाची. कसो जाता म्हळ्यार तपन मिश्रा इतले लर्नड पर्सन व्हेरी लर्नड पर्सन पूरा शास्त्र पूरा अध्ययन कोण आसता बट कन्फ्युज्ड स्क्रिप्चरल नॉलेज आसा पुरा आसा. आमी आतां जाल्यार पळोवच कितलीं जाणांक पुरा शास्त्राचें ज्ञान आसता बट कन्फ्युज्ड आसता. कित्याक म्हळ्यार तांकां भगवंत कोण म्हणून गोत आसना देवोत्तम परमपुरुष कोण म्हणून तांकां अर्थ जायना. इतलें शास्त्र पळयलें अर्थ नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो षड्धर्म संस्थापको म्हणून षड गोस्वामी अष्टकमान सांगता. प्रत्येक शास्त्र तांणी अर्थ करून घेवन तांकां गोत आशिल्लें कोण म्हणून कोणाक षड गोस्वामीक पुरो जाण गोस्वामीक कोण कृष्ण म्हणून. बट तपन मिश्रा हांगेल बापूस आनी पुरा शास्त्र अध्ययन केल्ल्याची कन्फ्यूज आशिल्लें. येतो मत तत्वपत म्हणटाची. बांगलांत पुरांत चड हें प्रचार आसता चड कसं आमी करता की तेंच वाट म्हणून आमी कसं आमी फॉलो करता की तेंच आमगेले पात म्हणून तांणी येतो मत तत्वपत म्हणून सांगताची. ते कर्मयोगी जावं ज्ञानयोगी कोण आसताची बट भक्ती योगांत आसना तांणी चडावदान. सो अल्टिमेट गोल ऑफ लायफ कसं म्हणून तांकां अर्थ जावन आसना. मनुष्य जन्म कसं घेतिल्ले आमी मनुष्य जन्माच परिपूर्णता केदान करीत कशी करीत म्हणून तांकां गोत आसना. त्या निमित्त हे तपन मिश्रा कन्फ्युज्ड आशिल्लो. तपन मिश्रा प्रभू तपन मिश्राक एक फावटी रात्रीक निद्दांत एक ब्राह्मण येवन घेवन सांगतकी तांगेले श्रीरामपुरान तांगेले घरकड न्हिदोन आसता श्रीरामपुरांत तुगेले एब्सोल्यूट ट्रुथ तुका भार आसना भार तुगेले माथ्यांत भार आसता कसं करचें म्हणून त्या भार हें भायर येवका म्हणून जाल्यार तूं वचून घेवन चैतन्य न्ही हांगा निमाय पंडित आयला हांगा ताका वचून मेळ्ळा म्हणून सांगता. तुगेले बर्डन कसं आसा पळय तें भायर काडी म्हणून वचून ताका एक ब्राह्मण ताका सपना येता. सो भगवंतूची ताका सपना येवन दिलेलें ब्राह्मणा रुपारी. कित्याक म्हळ्यार भार प्रत्येकल्याक मस्त जनाक आसता प्रत्येकल्याक खंयचे भार आसता आध्यात्मीक भार आसचे पुरो व्यवहारीक भार आसचे पुरो आनी खंयचे भार आसचे पुरो. भार आमगेले बर्डन कसं आसा पळय खाली काडचें कोणा जाता म्हळ्यार आमी केदार भगवंताक सरेंडर केल्या मात जाता तेंची
हांवें तूं सांगिल्लें जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णीवंश प्रदीप जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंद मुकुंद मार स्तोत्रान सांगितलं पृथ्वी भार नाश करच्याक वरे भगवंत येता परित्राणा साधूनां विनाशाच दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. आयजी इन्व्हेंट ऑफ एडवेंट ऑफ भगवद गीता कृष्णानं भगवद गीता सांगिल्ले आयच्या दिवसाक. सो भगवंत प्रत्येक आणि तो भार तो कोणाले आमगेले असं की त्या काडोक येवच्याक ताण भगवंत येता भगवंताले आमी शरण जाल्या मात्र कशी सत्ययुगांत नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकश्यप जावन येवन घेवन ताके ह्यान संवार केले की त्रेतायुगांत राम कशी रावणाक आणि कृष्ण द्वापर युगांत येवन घेवन भगवंत स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण तशीच कलियुगांत वरे कोण येयले आमगेले चैतन्य महाप्रभू हे मनुष्य आमगेले जीवन मनुष्य जन्म म्हळ्यार आमी कसं न्ही मनुष्य जन्म पाया आमगेले भगवंतान नाव ज्ञान दांदले कसं कष्ट दत्ता म्हणून सांगूक तांकां प्रत्येकल्याक भगवंतान नाम घेवं तशी कर तशें करूक आयिल्ले कोण शिकोवन दिवच्याक भगवंताल भक्ताल रूपाल जावन घेवन चैतन्य महाप्रभू आयिल्ले. सो चैतन्य महाप्रभू हांगा श्रीरामपुरांत आशिल्ले तेन्ना हांकां तपन मिश्रांक रात्री सपन येत की ब्राह्मण येवन सपना येत की हांगा निमाय पंडित म्हणून घेवन आयला तागेले वचून तूं शरणागत घे तो तुका डायरेक्शन दिता म्हणून सांगते. सो कृष्ण हांगा चैतन्य महाप्रभू कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यजन्ते संकीर्तन यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति सुमेधसः कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम संगोपांग पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति सुमेधसः. सो संकीर्तन यज्ञारी त्यांनी प्रचार केले महामंत्राचे. सो आणि संन्यास घेवचे फुडें प्रत्येक जनाला वचून घेवन तांकां तांगेले वचून घेवन डिबेट करचे तांकां शिकोवन दिवचे कोण डिबेट करूं येता की तांकां न्याय व्याकरण हाजे प्रकार तांकां सोलून जाले नंतर तांकां एक तांगेले कॉन्फिडन्स घेवन तांगेले वैरी तांकां ज्ञान दिवचे कोण तांगेले आतां तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणटा पळय तशें ज्ञान दिवन घेवन भगवंत कोण म्हणून सांगून दिवचे तांकां देवोत्तम परमपुरुष कोण म्हणून सांगून दिवचे. तो कोण गोत ना की विद्याभ्यास करून आयिल्ले की तांकां व्याकरणांनी पुरा शिकोवन दिवचे शास्त्र शिकोवन दिवचे हे कोण आशिल्ले काम निमाय पंडिताले. सो हांगा तपन मिश्रा हांगेले चैतन्य महाप्रभूले धांवन केदना तांकां कळत की सपना दुखून उठ्ठो घेवन सकाळी उठयले की तांणी सीद धांव घेवन येता की तपन मिश्र खंय आमगेले चैतन्य महाप्रभू आसाची म्हणून सोदिता येवन घेवन तांगेले पांया म्हळा पडटा की म्हाका शरण दियाची म्हाका हे कसं गोल कसं न्ही आमगेले जन्माचे मनुष्य जन्म मेळ्ळे नंतर कसं गोल म्हणून घेवन निमगेता त्या निमगून घेवन तांकां तेदन निमगेतान तांणी चैतन्य महाप्रभू साध्य साधन कसं न्ही म्हणून सांगता तांकां शास्त्रात प्रकार साधन कसं करका आणि ताजी गोल कसं न्ही साध्य कसं न्ही तन्निमित्त कोण सिद्ध म्हळ्यार हू हॅज परफेक्टेड अँड हू इज साधका म्हणून घेवन ज्ञान दिता की आनी तांकां आदेश दिता की वाराणसी वचाची म्हणून. बट तपन मिश्राक इच्छा नाशिल्ली तांणी श्रीरामपूर बांगलादेशाक प्रेझेंट आशिल्लींची बट तांकां कसं म्हळ्यार तांकां इतलें अट्रॅक्शन की चैतन्य महाप्रभू पळयल्यारच पुरो तांणी अट्रॅक्शन जाता तितलें अट्रॅक्शन आसता तांगेले ओट्टू रावपा म्हणून तांगेलें मन आशिल्लें. बट चैतन्य महाप्रभूल आज्ञा कसो आशिल्लें वाराणसी वचाचें म्हणून तांकां वाराणसी वचचें मन नाशिल्लें कोणाक तपन मिश्राक कित्याक म्हळ्यार थंय मायावादी पुरा भोर नाशिल्लीं त्या जाणां वाराणसींत. सो हांकां कसं वचच्याक सांगताची म्हणून कळ्ळी बट गुरू आज्ञा म्हगेले गुरून सांगिल्ले प्रकार वचका म्हणून तपन मिश्रा
वाराणसी वताची तांकां सांगताची हरिनाम संकीर्तन कराची आनी वाराणसी वचून रावपाची म्हणून सांगता हांव येवन तुमकां मेळता म्हणून निमाय पंडित ते तेन्ना सांगताचे सो इट वॉज समथिंग इन 1503 तदनंतर अनेक 2 की 3 वर्ष नंतर ॲज पर द रेकॉर्ड्स 1505 तांकां तपन मिश्रांक एक चाल्लो अवतारण जाता जल्म येताची कोण म्हळ्यार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हांगेल पूत जावन येवन आयले तेन्ना इतलें लक्षण आशिल्लें की एक भक्ता लक्षण तांकां वयर दिसता आशिल्लें प्रत्येक कशी आवस बापसूक तांणी मर्याद दिवची आनी कसने भगवंताले कसं म्हणजे पूज करची की भागवतम आनी आयकुची की तसल पुरा लक्षण पुरा रघुनाथ भट्ट गोस्वामीले आशिल्ले सो हांनी कोण म्हूण सांगल्यार गौर गौंडोदेश दीपिकान सांगिल्लें की रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नन अदर दॅन इज एन मंजरी राग मंजरी म्हणून हांतू रघुनाथ भट्ट गोस्वामी विशय सांगिल्लें आसा आनी एटर्नल एसोसिएट कृष्णाले एसोसिएट लॉर्ड कृष्णाले एसोसिएट केशी गोपी सांग पुरा सेव करूक असिस्ट करचे कोण म्हळ्यार मंजरी सन मंजरी सांग अंतू मंजरी अंतू राग मंजरी आनी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आशिल्ली आनी खाली कृष्णाक कसं तांगेल सेवा म्हळ्यार भगवंताक हांगा निडलारांनी बोट्टोनी घालचे चिन्सारांनी बोट्टो घालचे डिझायनांनी कर तसल पुरा सेव तांगेल रघुनाथ रागमंजरीले सो हांनी पळयलें ही इज ऑलमोस्ट आर्टिस्टीक मंजरी आर्टिस्टीक कसं म्हळ्यार केलो जण मंजरीस पुरा विंगड नमुने सेवा आसता हांगेल सेवा भगवंताक एसिस्ट करचे कोण गोपीस बोट्टू घालता वता की तांकां एसिस्ट करता जाल्यार सेवा सो हांनी तपन मिश्रा एक दीस कसो जाता म्हळ्यार हांनी मणिकर्णिका घाटांत वाराणसींतू हत्ता आसतना तांकां थंय पुरा कोणीची जावन मायावादी जालेले निमित्त कोणीची हरिकृष्ण महामंत्र म्हणतानाची जावं भगवंताले नांव म्हळ्यार देवोत्तम सच्चिदानंद विग्रह म्हणून तांणी एक्सेप्ट करतले न्ही मायावादी तांणी भगवंताले ಒಟ್ಟು मर्ज जावक भगवंताले तितलेच आसता तांगेले ज्ञान घेवका ज्ञान योग अंतू आसताचे केदारनाथ तांणी भक्ती योग अंत आशिल्ले भारी उंड थंय भक्ती आशिल्ले तसले भक्त आशिल्ले त्या निमित्त एक दीस तांणी न्हाता आसतना कोण म्हळ्यार तपन मिश्रा गंगेंतू घाटांतू अंतू तांकां हरी बोल म्हणून म्हणलें एक शब्द आयकपडटा तांकां वॉयस आयकपडटा कोण म्हूण पळयल्यार एक संन्यासी येता आसता तांकां पळयल्यार भारी दिव्य जालेले तसले संन्यासी दूर देखून येवन धांवन येवन पळयता की कोण पळयल्यार तांकां कळ्ळें चैतन्य महाप्रभू तांणी फर्स्ट पळयलें तेन्ना निमाय पंडित तेन्ना संन्यास घेयन आशिल्ले बट चैतन्य महाप्रभू हांगे कितेरीची वृंदावन वच्चे वाटेरी वाराणसी येवन मेळताची तपन मिश्राक सो तपन मिश्राक येवन वाराणसी वचून मेळटाना भारी खुशी जाता तपन मिश्राक भारी खुशी जावन घेवन तांकां आपयताची तांकां आपोवन घेवन तांगेले सेव करताची तांकां डेली भगवंताले सेव करचे पुतान मसाज करचे तांगेले पांयाचे मसाज करचे आनी तांकां प्रत्येक दिसाचे तांकां भोग दिवचे प्रसाद दिवचो भगवंताक सो हें आमी पळोवं येता इतलो सांचल्लो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ही मस्ट बी अराउंड 8 or 7 years तेन्ना इट इज अराउंड 1500 something around 15 so in that 15 or 12 so त्या टायमारी आमकां श्रील प्रभुपाद ते पर्पटान बरयताची आमकां सांगताची कसो म्हळ्यार आमी वरे चेडवांक वरे एक कशी एक भक्ती मार्गांत येवका म्हूण कळ्ळें
भक्ती मार्गांत येवत तशी कर येत म्हणून बघ एक उदाहरण रितेरी रघुनाथ भट गोस्वामी दाखवून दिता आसाची म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगताची. प्रत्येक चेडवांक आमी आतां कसं करताची, आमी कोणी मालगड येयल्याची, कोणी संन्यासी येयल्ली जी जावं आमी देवस्थानाक गेल्ली, आमी तांकां कसले एक सेव चेडवांक करयसनाची वैष्णवांक जावं. बट हेंची उदाहरण श्रील प्रभुपाद दिताचे अनेक उदाहरण कसं म्हणल्यार नारद मुनीर उदाहरण दिवन नारद मुनी वरे सान आसतना तांणी भागवतम अंतू बरयताची सान आसतना तांणी हे वैष्णवाल सेव केलेले तांणी उच्चिष्ट निखालेले तांणी म्हणून न्हू सांगितलें तदनिमित्त तांकां एक उन्नती स्थान मेळ्ळेलें आसा. सो वैष्णव संघ आणि वैष्णव सेवा आमकां करत केल्यारी आमकां एक हायेस्ट पोजिशन मेळटा म्हणून अंतू अर्थ जाता. सो हांगा तपन मिश्रा सॉरी लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू चंद्रशेखर आचार्य गरकड राबोवन आशिल्लींची चंद्रशेखर आचार्य आणि प्रसाद कोणाला घेवचे आशिल्ले तपन मिश्रा गरकड. तपन मिश्रा गरकड आयले फुडें तांगे प्रसाद घेतले सर्व करचे कोणे रघुनाथ भट्ट गोस्वामीन. रघुनाथ भट्ट गोस्वामीन तांकां सर्व करचे आणि तांकां वाडचे. तांणी वाडले नंतर तांकां जेवण जाले नंतर तांगेले पायाचे मसाज करचे, तांगेले फीट पुऱ्या करचे आणि तांगेले उच्चिष्ट तांणी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी खाली सेवन करताशी भगवंताले. आणि त्या मात्र न्ही ते पुरा तांगेले जेवणा वाट्टे जावं आनी कसन्याची पॅराफर्नेलिया कसं आसपळें पुरा वॉश करचे आशिल्ले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी. कितलो प्रायरी 8 वर्सांनी 8 की 7 वर्सांनी ऑर मे बी 9 years. सो हे भयंकर अट्रॅक्ट केले कोणाक लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू. इतलं सान प्रायरी इतलं भगवत भक्ती आसा आणि केदारनाथ भगवंताल नाम जप घेवचे आणि आकर्षण आसता तांकां पळोवन घेवन भारी खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार इतलं सान प्रायर कोणी चेडूं कसं करता चेडाव जावन खेळचे वताची आनी कसं ऍक्टिव्हिटीज आसता. बट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी खाली भक्ती मार्ग डिवोशनल सर्वीस अंतू तांणी अट्रॅक्शन पळोवन घेवन लॉर्ड चैतन्याक भारी खुशी जाता. तांणी सांगताची आणि तांणी ऑलमोस्ट एक 8 to 10 days मात्र आशिल्लींची चैतन्य महाप्रभू. त्यानंतर तांणी मुखारसून घेवन वाराणसी दुखून वृंदावन वताना अगेन तपन मिश्रा प्रभू सांगता तपन मिश्रा सांगता की हांव तुमगे लोट येता. चैतन्य महाप्रभू इतले अट्रॅक्शन की तांकां वेरी हांव येता. फर्स्ट सांगिल्लें तांणी श्रीरामपुरा दुखून येता तुमगे लोट हांव येता म्हणून. चैतन्य महाप्रभू ना तूं श्रीरामपुरा दुखून वाराणसी वच म्हणलें. अगेन वाराणसी आयिल्ले तेन्ना तांणी चैतन्य महाप्रभू सांगताची की तूं हांगा वाराणसीन तूं राब, तूं वृंदावन मिगेलोट्टू येवचें नाका हांगा राब म्हणटाना तपन मिश्राक पांचशे बेजार जाता. बट गुरू आज्ञा म्हणून तांणी एक्सेप्ट करताची थंय रावताची. बट पर्पस कसले चैतन्य महाप्रभून सांगचें कसलें तपन मिश्राक वाराणसींत रावचें कसं म्हळ्यार एसोसिएशन चंद्रशेखर आचार्य इतलो व्हडलो भक्तू तागेल एक एसोसिएशन मेळका म्हणून चैतन्य महाप्रभू विचारशील. त्या मात्र न्ही मुखारसून सनातन गोस्वामी वरे थंय येता आसाची तांगेल वरे एसोसिएशन मेळका तांगे कोणाक रघुनाथ भट्ट गोस्वामीक आणि तपन मिश्राक म्हणून चैतन्य महाप्रभूले एक इच्छा तानिमित्त सो तपन मिश्रा वाराणसींत राबता आणि त्या मात्र न्ही भगवंताल वरे एक एसोसिएशन मेळता भगवंताले सेव करचे वरे मेळता. तानिमित्त कसं म्हळ्यार तांणी थंय वाराणसींत राबून आसताची. वाराणसी राबून आसतना महाप्रभू वृंदावन वताची. ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर कसं म्हणता तपन मिश्र तदनंतर भगवंत अनपास पुरींत येताची. तदनंतर कसं जाता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ वर्स नंतर तपन मिश्र सांगता की रघुनाथ भट्ट गोस्वामीक तूं वचून घेवन आतां चैतन्य महाप्रभूक वचून घेवन पुरी वचून घेवन मेळ म्हणून सांगताची. मेळ म्हणून सांगताना भारी खुशी जाता रघुनाथ भट्ट गोस्वामीक. तेदना ही मस्ट बी अराउंड 15 to 17 years 17 years तेन्ना. सो तांकां वता आसतना इतले नमूने गिफ्ट आनी पळय दिता तपन मिश्रा तांकां कोणाक पुताक
रघुनाथ भट गोस्वामीक गिफ्ट दिवन घेवन एक तांगेलोट एक सहायक असिस्टंट आवरे पेटयता ह्या पुरा दिवच्याक चैतन्य महाप्रभूक त्यांनी वत्ता आसतना खंयचे वाटेरी चैतन्य महाप्रभू आयिल्ले त्यांनी वाराणसीक पुरी दुखून म्हणून आयकून घेवन तेच वाटेरी आनी कोण रघुनाथ भट गोस्वामी प्रत्येक गांव वचून कसं म्हळ्यार मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम म्हळ्यार खंयचे खंयचे गांवां गेलेले की त्या गांवाचे घेवन चैतन्य महाप्रभू हांगा येवन कसं केलें हांगा येवन कसं केलें त्यांनी हांगा येवन कोणाक घरकट राबलींची हांगा येवन कसं लिहिलें केलें म्हणून आयकुच्याक भारी रघुनाथ भट गोस्वामीले एक इच्छा आशिल्ली तो खंयचे वाटेर गेले की ते वाटेरी वता आसता त्यांनी सो वचून घेवन वता आसतना तांकां रामदास विश्वास म्हणून एक भक्त मेळटा रामदास विश्वास म्हळ्यार तो रामाल नांवच सांगता रामदास रामालो दास म्हणून रामदास विश्वास म्हणून एकलो भक्त मेळटा तो मिनिस्टर जावन आसता खंयचे एक मुस्लिम किंगालंडर नॉर्थांत सो तागेर बरें प्रयाण खंय आशिल्लें म्हळ्यार पुरीन तेवचें तेदना रामदास विश्वासाक हांकां रघुनाथ भट गोस्वामीक पळोवन घेवन भारी इतले अट्रॅक्शन जाता की तांणी नाम संकीर्तन करचे आनी भागवत श्रवण करचे आनी तांगेली सेव आनी पळोवन घेवन अट्रॅक्शन जाता की हे चाललो एक 17 इयर्स चाललो साधारण मनीस न्ही साधारण न्ही तांगेले एक सेव करता म्हणून रामदास विश्वासाक वरें एक इच्छा जाता आनी खंयचे ते तांणी तांगेले लगेज आसता की तांगेले गिफ्ट आनी घेवचे आसता की तो रामदास विश्वास मिनिस्टर जावन आसल्यार तांगेले माथ्यार दवरून घेवन तो वता आसता प्रति पटी वता ताणें प्रति हेज्जे सेकंडाक वरें रामाल नांव घेतचें आशिल्लें राम नाम घेता आशिल्लें सो बट तो ही जाल्यार मायावादी हें भगवंत अंतर्यामी प्रत्येक जिवा भितरी परमात्मा रूप जावन घेवन भगवंत आसता निमित्त आमगेली इच्छा कसं म्हणून घेवन भगवंताक वता आसता हें आमकां मुखारसून कळटा कसं जाल्यार म्हळ्यार केदारनाथ हे रामदास विश्वासू आनी रघुनाथ भट गोस्वामी हांगा पुरी येवन पावता की तेदना भगवंत चैतन्य महाप्रभू वचून घेवन रघुनाथ भट गोस्वामीक आलिंगन करताची तांकां ग्रीट करताची हेल्प बट तेच टायम मारी निग्लेक्ट करता रामदास विश्वासाक तांगेले उरलेनाची दवरून तांकां पळयनाची कसं नाही करना तांकां मीट वरें करनाची हें रघुनाथ भट गोस्वामीक एक कसं म्हणून कळना कित्याक म्हणल्यार तांणी वरें रामाल नांव घेता आसता कोणाले भगवंताल नांव घेता आसता बट लॉर्ड चैतन्य तांकां भेट वरें जायनाची हें चैतन्य महाप्रभुले आनी निमगितान सांगताच की ही वॉन्ट्स टू मर्ज विथ द लॉर्ड मायावादी फिलॉसॉफी तागेले तो दाखयतना बहरंगान तूं कसं तागेले इच्छा कसं म्हणून कळटा बट भायरी तागेले दाखयतास की तो रामाल भक्त म्हणून बट रामाल भक्त जाल्यार ताका कसं मर्ज रामाल ओट मर्ज जावका म्हणून तागेले इच्छा दॅट्स वाय कृष्णा डजंट एक्सेप्ट कृष्ण कोण भगवंताल भक्ती कोण करता की भगवंत केदना एक्सपेक्ट करता जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास आमगेले एटर्नल आमगेले एक स्वरूप कसं न्ही तें तूं आमी भक्ती करता सोडून घेवन तें वचून घेवन आमी विंगड टायपारी मर्ज सायुज्य मुक्ती जावं सारुप्य मुक्ती जावं खंयची एक मुक्ती घेवचे पळयल्यार इट कृष्णा डजंट लायक त्यामुळे आमी वी कॅनॉट गो बॅक टू गॉडेड कृष्ण चैतन्य महाप्रभूल कसं हें आशिल्लें टिचिंग्स टू सर्व कृष्णा अँड ऑलवेज प्लीज कृष्ण सो चैतन्य महाप्रभून हांकां कसं सांगता तांगेले सेक्रेटरीक आनी स्वरूप दामोदराक परत सांगताची तांकां एक घर रूम कोन्न दियाची कोणाक रघुनाथ भट गोस्वामीक इन पुरी म्हणून सांगून दिताना तांकां एक रूम दिताची त्या रुमांत तांणी घरांत प्रति दिवस चैतन्य महाप्रभूक एक व्यंजन अमृत जालेलें तसलें एक भोग अर्पण करता आशिल्ली तेची चैतन्य चरितामृतांत अन्य अंत्यलीलांत सांगिल्लें रघुनाथ भट्टक पाके अति सुनिपुण येई रांदे सई हाय अमृतेर समान अमृत जालेलें तसलें एक समान जालेलें तसलें एक व्यंजन पुरा तांणी कितलेच कसं थोडेच हें केल्यार भारी
एक अमृत जालें तसलें एक व्यंजन भोग भगवंताक दिता आशिल्लें की कोणाक चैतन्य महाप्रभूक कोण रघुनाथ भट गोस्वामी. सो हे रघुनाथ भट गोस्वामी सेवा आणि त्या मात्र न्ही ते काही 8 महिने ऑलमोस्ट तांणी पुरींत राबून आशिल्लीं. तन्निमित्त चैतन्य महाप्रभू एवरीडे तांणी कसं करता आशिल्ली सेवा म्हळ्यार तांकां भोग दिवचे, तांगेले बॉडी मसाज करचे आनी तांगेले पेरफर्नेलिया पुरो क्लीन करून दिवचे, तांगेले अंगवस्त्र क्लीन करून दिवचे आनी तांगेले जेवणा प्लेट पुरा पुरा प्रत्येक करचे आशिल्लें काम रघुनाथ भट गोस्वामी आशिल्लें. मिनियल सर्वीस म्हणटाची. सो 8 महिने जाले नंतर चैतन्य महाप्रभू आनेपा सांगताची गो बॅक टू वाराणसी म्हणून सांगता. तेदना रघुनाथ भट गोस्वामीक एक रण की जोर चैतन्य चरितामृत सांगता की रोण घेन सांगता कसं म्हाका वच्चे सांगताची. पुनरपि एक बार आसीला नीलाचले एत बली कंठमाल दिला तार गाले. तर तेदना रडता रडता असताना चैतन्य महाप्रभू तांकां आलिंगन करून घेवन तांगेले गळ्याचे कंठी माळ आसता पळय ते कंठी माळ खाण घेवन चैतन्य महाप्रभू खुद्द गळ्याची कंठी माळ खाण घेवन तांकां रघुनाथ भट गोस्वामीक गळ्याक घालताचे. एत बली कंठमाल दिना दिला तानारा गले. तांगेल गळ्या दुखून तांणी चैतन्य महाप्रभू कोणाक घालताची रघुनाथ भट गोस्वामीक सांगताची. तेन्ना स्वरूप दामोदर सांगताच की तुमका गुरुला आज्ञा परिपालन करून घेवन तुम्ही अनपास वाराणसी वचका. तेदना चैतन्य महाप्रभू सांगता की 4 इंस्ट्रक्शन दिताचे तांकां. तेदना सॉरी 3 इंस्ट्रक्शन दिताचे कोणाक रघुनाथ भट गोस्वामी वाराणसीक एक वच्चाक आनी थंय गेले नंतर तुमगेले अन्नाक आनी अम्माक पळोवका तुवें म्हूण सांगताचे रघुनाथ भट गोस्वामी. कोणाक तपन मिश्राक आनी तपन मिश्रा बायलेक तुवें पळोवका म्हळ्यार तांगेले अन्न आनी आवसूक तुमी चंद कोण पळोवका म्हूण घेवन सांगताची. हें इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभू. सेकंड इंस्ट्रक्शन कसं म्हळ्यार केदारनाथ एवरी डे तुम्ही भागवतम श्रीमद भागवतम पठण करका. कोणाल ಒಟ್ಟು वैष्णवाल संघ घेवन पठण करका. निर्वेश थंय सांगिल्लें म्हळ्यार मायावादी आसा तांगेर ಒಟ್ಟು न्ही तांगेर ಒಟ್ಟು बसून घेवन वाजूचे नज वाजो का कोणाले वैष्णवाल संघ वैष्णवाल ಒಟ್ಟು घेवन वैष्णवाल संघ घेवन तांगेर ಒಟ್ಟು तुम्ही वाजू का म्हूण घेवन सांगताचे चैतन्य महाप्रभू. सेकंड इंस्ट्रक्शन दिताचे. आनी थर्ड इंस्ट्रक्शन कसं म्हळ्यार हळडी कोण घेवचे नज तुम्ही म्हूण घेवन थर्ड इंस्ट्रक्शन दिताचे. चैतन्य चरितामृतांत सांगिल्लें तांकां थर्ड इंस्ट्रक्शन हें करका म्हणून. आनी फोर्थ वाराणसी वचका वाराणसी वच आनी पास म्हणून सांगताचे. सो रघुनाथ भट गोस्वामी हे आदेश चैतन्य महाप्रभूले घेवन आनी पास खंयचे वाटेर चैतन्य महाप्रभू आयिल्ले की त्या वाटेक आनी पास तेच वाटेर मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस प्रति एक वाट खंयचे गांव वचून घेवन तांणी भगवंत येवन घेवन कसं केलेलें तांणी कसं आयकलेलें तांणी कसं लील केलेलें कोणाल ಒಟ್ಟು तांणी संवाद केलेले कोणाक डिबेट केलेले कोणाक डिफीट केलेले कोणाक भक्त हें केलेलें प्रति एक गांवा वचून घेवन निमगून आयकून घेवन त्या रस म्हळ्यार ही आस्वादन करून घेवन ही गो बॅक्स टू वाराणसी. सो वाराणसी गेले नंतर हावस बापसूक तांणी सांगिल्ले प्रकार हावस बापसूल सेव करचे आशिल्ली. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आतांचे अंतू हे समयांत कशी म्हळ्यार मानतार वृद्ध जालेले तांकां चैतन्य महाप्रभू गोत आशिल्लें वृद्ध जाल्लीं तांणी म्हूण घेवन तपन मिश्रा आनी तांगेले बायल. सो तांकां पळयचे कोणी ना म्हूण घेवन तपन मिश्राक रघुनाथ भट गोस्वामी एवरीडे तांगेले पुरा काम करता आशिल्लीं. त्या मात्र न्ही चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें सेकंड इंस्ट्रक्शन आनी भगवंत कसं म्हळ्यार भागवतम वाजूचे भागवतम वाजीत आशिल्लीं. भागवत एवरीडे भागवत प्रत्येक दिवस वाजून घेवन वैष्णवाल संघ घेवन वाजीत आशिल्लीं. त्या मात्र न्ही भगवंतान नाम जप करता आशिल्लीं. हें करता
4 वर्ष जाल्यानंतर भगवंत तांगेले आवस बापूक सेव केल्यानंतर 4 वर्ष नंतर आवस बापूस सरलीची त्यांनी भगवत नामाने पास लिहिले दे गो बॅक टू गॉडेड म्हणून चैतन्य चरितामृत सांगतात. सो 4 वर्ष जाल्यानंतर त्यांनी इन्स्ट्रक्शन कसं दिलेलं आणि पास पुनरपी एक बार आशिले नीलाचल अपास येऊ का म्हणून सांगितलं चैतन्य महाप्रभून अपास येऊ म्हणून सांगितलं केदारना तुमगेले आवस बापसू सेव जाल्यानंतर तो आवस बापसू सरल्यानंतर तांगेल कसं सेव जाल्लं तांगेल आता वाराणसींतू तो रघुनाथ भट गोस्वामी कसं करताची आणि पास सेम वाटेर दुखून आणि पास पुरी येताची. सो पुरी येता असताना आणि पास तांका सेम प्रत्येक गावांत वचून घेऊन सेम तांनी प्रत्येक गावां वचून घेऊन निमगुचे तांनी भगवंताल खंयचे खंयचे लील जाल्ले म्हणून. सो इट इज व्हेरी आमके एक पटी आयकतानाचे आमकां केल्या पटी केलो जणाले पोर दिसता म्हणून बट हंगे एक भक्ताल लक्षण पडायचे प्रत्येक पटी वचून घेऊन प्रत्येक गावां वचून घेऊन तेच गावां वचून राबवून घेऊन पळोवन घेऊन कशी भगवंतान कसं तर लील केलेलं कसं केला ते प्रत्येक ऐकून घेऊन नेक्स्ट गावां वचे. सो वचून घेऊन तांणी आनी पास पुरी येताचे. सो पुरी येवन घेऊन भगवंताले सेव करताचे हंगा तेदना कशी हंगा आनी पास भगवंताले सेव करचे तांकां 8 महिने अगेन 8 महिन्याचे हे म्हणटा तांकां सेवा सेव आनी पास सेव तेणी तांगेली सेव कसं म्हणल्यार खंय राबिली की थंय दुखून तांकां भगवंताक प्रसाद दिवचो तांगेले बॉडी मसाज करचे तांकां पेराफेर्नालिया क्लीन करचे तांगेले आनी भागवत श्रवण करचे भागवत पठन करचे इतलें पठन करून घेवन खडे चांटिंग करचे आनी इतलं इन्वॉल्ड आशिल्लें की एक दीस म्हणजे तांणी ग्राम्य कथा केलेलें ना म्हणून सांगितलं कोणी जावं कोणाले विशय जावन घेवन सांगलेले तांणी कन्नाक बोट दवरून घेवन दोन्ही कन्ना भितर बोट दवरून घेता तशें आयकना तशें और तांकां चड म्हणून दिसलें त्या एरिया दुखून तांणी त्या स्पेस दुखून धांवन वता आशिल्लें सोडून घेवन वचता आशिल्लें कोणी वैष्णव निंद करचे ना आमी सांगता पळय टू ब्लास्फेम द devotees who have propagated the holy name of the Lord. That is a first offense. So, त्यांनी कोणचे आम्ही कारणानिमित्त एक भक्ताल वेरी विषय जावन घेवन आम्ही तांगेल वेरी कमेंट मारची की तांगेल वेरी निंदन करची की त्या पुरा आयकुचेक रघुनाथ भट गोस्वामी तयार नाशिल्ले आयकय नाशिल्ले एक दीस बेडी आयकनी की तांणी आयदर दे विल क्लोज हिज इयर्स दोन्ही कानाक बोटान अशी दवरची आशिल्ली ना म्हणून जाल्यार त्या जाग्या दुखून धांवन वता आशिल्ली तांणी सोडून घेवन कित्याक म्हळ्यार तांकां गोत्त तांगेले एक तांगेली तुटी आसच्या पुरो तांगेले ड्रॉबॅक आसच्या पुरो बट त्या भक्ताक कसं म्हळ्यार एक भगवंताल सेव करची इच्छा आसता त्या निमित्त आमी त्या पळोवका पॉझिटिव्ह थिंग पळोवका शिवाय तांगेले कसं नेगेटिव्ह आसा की त्या पळोवचें न्हय म्हणून घेवन रघुनाथ भट गोस्वामीले तांगेले एक मूड आशिल्लें त्या निमित्त तांणी खंयचेच डिवोटीले आनी आयकना आशिल्ले. सो 8 महिने तांणी भगवंताले सेव केले अगेन सेकंड टाइम कितले सेव मेळ्ळे पळय तांकां करचे कृष्णाले चैतन्य महाप्रभूले. सो 8 महिने जाले नंतर अगेन चैतन्य महाप्रभू सांगताच की आता तूं आनेपास वच का म्हणून सांगताना आनेपास रडता की तांणी आनेपास हांगा वाराणसी सांगता की म्हणून भंयान बट चैतन्य महाप्रभू सांगता की नाव यू हॅव टू गो टू वृंदावन वच का म्हणून सांगता वृंदावन वच का म्हणताना भारी खुशी जाता तांकां बट देवाल एक असोसिएशन देवाल सानिध्य ना म्हणून घेवन तांकां बेजार जाता एक साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभू आनी जगन्नाथाल बरें एक हें जाता बट आनीक खुशी कसं म्हळ्यार वृंदावन वचच्याक सांगला आनी इन्स्ट्रक्शन दिला ताणें आज्ञा दिला म्हणून घेवन खुशी जाता. सो हें सांगताना चैतन्य महाप्रभू तांकां कसं करताचें म्हळ्यार एक भगवंताले जगन्नाथाले पान म्हळ्यार आमी हें पान म्हणटा न्हू आमी खाताचें पान बट पान भगवंताक अर्पण करताचें एवरी डे
जेवण जाल्या नंतर पान त्या पान विदाउट एनी स्पायसेस म्हळ्यार अऱ्याक नट्टांनी ना तसले स्पायसेस नातिले एक पान आणि भगवंताले घाल्लेले तसले 14 हात्तेचे तुळसी माळा कितले जगन्नाथ घालेले तसले तुळसी माळा कोणाक रघुनाथ भट्टा गोस्वामीक दिताची ते भारी खुशी जाता त्यांनी भगवंताले एक पॅराफर्नेलिया आणि भगवंत इज नॉन डिफरंट सो रघुनाथ भट गोस्वामी कसं करता म्हणले त्यांनी भक्तीपूर्वक जावन घेवन येवन एवरी डे ते ताचे पूजन करता आशिल्ले की वृंदावनांत वरे केदन आशिल्ले तेन्ना प्रति दिवस ते तुळसी माळाक आणि कंठी माळ चैतन्य महाप्रभून दिलेले तसले कंठी माळा आणि पान ते त्यांनी भारी भक्तीपूर्वक जावन येवन त्यांनी एक पूजन पॅराफर्नेलिया हे करता आशिल्लीची म्हणून येवन चैतन्य चरितामृत सांगतास सो आणि वृंदावन वताना एगेन सांगता की तांकां आनेपास इन्स्ट्रक्शन दिता की कसं म्हणल्यार तुवें थंय वचून घेवन सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामीले अंडर जावन राबून आसका तांगेले अंडर आणि थंय वचून घेवन भागवत श्रवण करका आणि पठन करका म्हणून सांगता इन्स्ट्रक्शन दिसता तांकां वचून एसिस्ट करका कोणाक सनातन गोस्वामीक आणि रूप गोस्वामीक वृंदावनांत कित्याक म्हळ्यार सनातन गोस्वामीक आणि रूप गोस्वामीक चार इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा चैतन्य महाप्रभून एक कसं म्हळ्यार एक्सकवेट करका म्हणून प्रत्येक वृंदावनाचे खंय खंय भगवंताले लील जालेले त्या पुरा राधाकुंड श्यामकुंड प्रत्येक एक्सकवेट करका देवस्थान आणि बांदुका म्हणून सांगिल्लें आसा व्हडले देवस्थान बांदुका खंयचे देवस्थान आशिल्ले त्या पुरा देवस्थान बांदुका म्हणून सांगिल्लें आणि त्या मात सेकंड इन्स्ट्रक्शन थर्ड इन्स्ट्रक्शन दिलेलें कसं म्हळ्यार वैष्णवा फिलॉसॉफी वैष्णव ह्या पुरा फिलॉसॉफी बरका म्हणून चैतन्य महाप्रभून इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा आणि फोर्थ कसं म्हळ्यार त्या बरोच मात्र न्ही ताची प्रोपोगेट वर करता एक्सप्लेन टू द वृंदावन वासीस जनाक वृंदावन जनाक ब्रजवासीक सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा हे चार इन्स्ट्रक्शनाक तांकां असिस्ट करूंक रघुनाथ भट गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभून पेटयला प्रोपोगेट करूंक आणि भागवतम टीच करूंक भागवतम जनाक ब्रजवासीक शिकोवच्याक आणि तांकां रिसायट करूंक सांगिल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार रघुनाथ भट गोस्वामी केदारना भागवतम रिसायट करता आशिल्ली की आमी जाल्यार रिसायट करूंक आमकां एक स्वरारी करचे कश्ट वाजोवचे कश्ट जाता तांणी चार स्वरारी चार हाजेरी तांणी सांगता आशिल्ले की भागवतम पीके स्वरा पीका म्हळ्यार आजे कुकुल स्वरारी सांगता आशिल्ले पीके स्वर कंठ तानेर विभाग एक श्लोक पडिते पिरया तीन चारित राग चार रागारी रघुनाथ भट गोस्वामी एक श्लोक सांगता आशिल्ले की चैतन्य चरितामृतान सांगिल्लें हे श्लोक आयकुच्याक प्रत्येक तांणी प्रति दिवस भागवतम रिसायट करताना सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आणि ब्रजवासीस येवन बैसून येवन आयकत आशिल्ले की आनंद मेळत आशिल्लो भगवंताले हे भागवतम आयकतान खुशी जावन इतले चार रागार एक इतले कठीण आशिल्ले श्लोक वरे कितले कठीण आशिल्ले श्लोक दलेरीची तांणी चार रागार सांगता आशिल्ले की 3-2-4 रागार सांगता आशिल्ले म्हण चैतन्य चरितामृत सांगता आशिल्ले सो हे तांगेले दिननित्य एक डेली रुटीन आशिल्ले कोणाले रघुनाथ भट गोस्वामीले तांकां रूप गोस्वामीक आनी सनातन गोस्वामी खंय एक्सकवेट करता की तांकां वचून एसिस्ट करचे टेम्पल कंस्ट्रक्शनाक तांकां वरें एसिस्ट करचे न्हू त्या मात्र न्ही तांणी भागवत पठन करचे आनी भागवत मनन करचे वरें आशिल्लें भागवत सांगचे आशिल्लें हे 3 नमुन्याची सेव करता आशिल्ली रघुनाथ भट गोस्वामी कित्याक म्हळ्यार एक भागवताक तांगेलें जीवन कसं म्हळ्यार भागवत पठन करचे आणि भागवत मनन करचे श्रवण करचे हे मात्र
चड तांगे इम्पॉर्टन्स आशिल्लें. त्या निमित्त कसं जाता म्हळ्यार रघुनाथ भट गोस्वामी त्यांनी मस्त शिष्य तांकां तांगेले भागवत आयकुच्याक येवन तांतू एक वेल्थी म्हळ्यार रिच आशिल्लो एक तांगेले शिष्य आशिल्लो. तांणी निमगे ताका आमी कसले एक सेव करता म्हूण दिसता म्हूण सांगताना तांणी रघुनाथ भट गोस्वामी सांगता आशिल्ले तांणी कोणाक आराधन करता आशिल्ले म्हळ्यार राधा गोविंद देव रूप गोस्वामीले रूप गोस्वामीले डिटी तांणी गोविंद देवाक एक व्हडले पूण तेच टेंपलांत सायडाक बसून तांणी भागवत पठण करता आशिल्ले. सो सांगता की ह्या देवस्थान एक इतलो व्हड चंद्र करका म्हणून सांगताना राधा गोविंदाक तांणी व्हडले एक टेंपल बांदिल्लें तांगेले शिष्यान म्हणून सांगलें. तेच एरियांतू तेच एक प्रांगणांतू तांणी बसून येवन भागवत कथा तांणी भागवत श्रवण आणि भागवत पठण करता आशिल्लींची कोण रघुनाथ भट गोस्वामी. इतले चारी अत्यंत मधुर स्वरारी तांणी प्रत्येक श्लोक तांणी सांगता आशिल्ले एवरी डे विदाउट एनी फेल. तेंची आत्तदलेरीची त्या परंपरा चलता आस म्हणून सांगताची राधा गोविंद टेंपलांतू आत्ता जाल्यार कशी रघुनाथ भट गोस्वामीन सांगिल्ली की तेच परंपरा रितीची ते भागवत पठण करता आसाची एवरी डे म्हणून सांगताची. सो निगम कल्पतरू गलितम फलम सुखमुखाद अमृत ध्रुव अमृत जालेले तसले भगवंताले भागवत श्रवण कशी सुखमुखाद सुख म्हळ्यार एक पॅरेट कशी एक आंब्याक चोंच मारल्या मात ताका एक रूच आसता तशीची भागवत म्हळ्यार आयकूंक म्हळ्यार सुख मुखार सुखदेव गोस्वामीला देखून आयकल्यार मात तशीची बरें रघुनाथ भट गोस्वामीला देखून आयकताना बरें तितलेच आमकां एक आनंद देता आसा आनंद मेळटा आसा खुशी मेळटा आसा म्हणून सांगताची. सो आमी येस रघुनाथ भट गोस्वामीले कसं तांगेले लिटरेचर चड पळोवचें मेळना कसले ना तांगेले खंयचे एक लिटरेचर ना तांगेले खाली चैतन्य महाप्रभूले इन्स्ट्रक्शन कसं म्हळ्यार जप करचे भगवत श्रवण करचे आणि पारायण करचे आणि सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामीक असिस्ट करचे. हे इतलं मात्र तांणी सेवेंत तांणी मग्न जावन आशिल्ली. त्या निमित्त तांगेले भागवत पारायण करताना इतलो चैतन्य महाप्रभू खुशी की तांणी वरें ताजे खातीर तांकां तांकां एक गोस्वामी पदवी तांणी हें दिलेलें आसा चैतन्य महाप्रभून. त्या निमित्त आमी तांगेले ह्या दिवसाक कशी तांणी चैतन्य महाप्रभून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलेली की तशीची आमी वरें एक भागवत श्रवण भागवत पठण करतशी आमकां वरें मेळ्ळो म्हणून तांगेले एक आशिर्वाद मेळ्ळो म्हणून आमी तांगेले मागून घेवयता. त्या निमित्त रघुनाथ भट गोस्वामीले हे चरित्र्यांतू आमकां पळोवचें कसं मेळटा म्हळ्यार तांकां कीर्तनीय आचार्य म्हणून कीर्तन आचार्य कीर्तन करता आशिल्ले तांगेले लायक नमुने मधुर स्वरार तांणी कीर्तन करचें आशिल्लें. चैतन्य महाप्रभू बरें भारी खुश जाता आशिल्ले की तांगेले कीर्तन आयकून त्या मात्र न्ही तांगेले एक कुकिंग आतां सांगिल्लें अमृत जालेलें तसलें तांगेले एक भोग प्रपार करून घेवन चैतन्य महाप्रभू दिवचे आशिल्लें त्या वरें तांकां भारी खुशी केली चैतन्य महाप्रभू. सो आमी सांगताच की केदारनाथची भोगा निमित्त आमी प्रसाद घेतले निमित्त आमी भगवंताले एक सेव करू आईची म्हणून चढाव जावन घेवन प्रत्येकली प्रसाद घेवन घेवनची कृष्ण भावना अमृतान तेरताची. त्या निमित्त आमी वरें एक भगवंताले अर्पण केलेलें तसलें प्रसादांच्यो घेवन आमी एक भगवंताले सांगिल्लें तसलें हें भागवत सप्ताह भागवत कथन आमी करका म्हणून तशें त्या निमित्त आमी केदारनाथ जावन घेवन भागवत पठण केलेलें आसा कोणें रघुनाथ भट गोस्वामीन आनी हरे कृष्ण महामंत्र केलेलें आसा. आनी कशी तांणी हें तांगेले गुरू आज्ञा प्रकार
सनातन गोस्वामीक दो रघुनाथ भट गोस्वामी सॉरी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कशी असिस्ट केली की वृंदावनांत तशी आम्ही वरे तांगेले परंपरा तरी आम्ही वरे आमगेले गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स हेल्प करका और गुरु कशी गुरु आज्ञे आम्ही फॉलो करका तांगेले इन्स्ट्रक्शन निमित्त आमकां अर्थ जाता अंतू सो चैतन्य प्रभु महाप्रभुले प्रीचिंग मूमेंट अंतू ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रीमद भागवतम तांणी ग्लोरिफाय केलेले खाली रघुनाथ भट गोस्वामी निमित्त आमकां अर्थ जाता भागवतम कशी ग्लोरिफाय केला म्हणून आमकां अर्थ जाता त्या निमित्त ह्या टायमारी आम्ही रघुनाथ भट गोस्वामीक कशी आम्ही भागवत वाजूच पडे तांगेले एक वरे एक कसं म्हणतात तांगेले एक आशीर्वाद तांगेल वरे एक तांके एक दंडवत कोण घेऊन तांगेल आशीर्वाद घेऊ का म्हणून अर्थ करूं त्या निमित्त रघुनाथ भट गोस्वामी ऑलमोस्ट 70-75 इयर्स ते आशिल्ली तितलं एज ते जालें की तांणी भागवत पठन करता आशिल्ली भागवत श्रवण वरे करता आशिल्ली इतले सगळेच ब्रजवासीक सो तांगेले अंत्य ते लील जाले नंतर जीव गोस्वामीन तांकां हें तिग जण एक पटीज एक वर्सांत 1500 and something 1570 or something तांगेले तिरुभाव जालेले सो 70 इयर्स नंतर ऑलमोस्ट तेदना कसं जाता म्हळ्यार जीव गोस्वामीन तांगेले समाधी करचे फुडें कित्याक म्हळ्यार तेदना ऑलमोस्ट इन्फ्लुएन्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वेडर्स वर मोर सो त्या निमित्त ते समाधी कसं करता आशिल्ली म्हळ्यार तांणी थंय दुखून ते देह काणगे न्हू म्युटिलेट करता आशिल्ली त्या निमित्त जीव गोस्वामी कसं करताची म्हळ्यार रघुनाथ भट गोस्वामीले देह अंत्यसंस्कार करताची अग्नी संस्कार कोण घेऊन त्यांतू तांणी तांगेले समाधी करताची एक समाधी राधा कुंडाल्यागी आसके आणि अनेक विंगड पुरा विंगड 64 समाधी आदलागी थंय आसके म्हणून सांगताची सो ह्या टायमारी आम्ही तांणी देह त्याग बरें कशी केल्ले म्हळ्यार फर्स्ट एक वर्स कोण कशी सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामी गेले की नंतर इमिडिएटलीची तेच वर्स डिसेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर अंतूची तांगेले एक तिरुभाव महोत्सव येता सो इन दॅट इयर ओनली रघुनाथ भट गोस्वामी तांणी हे भौतिक लोक आदुकून आनी पास आध्यात्मिक लोक गेल्ले म्हणून अर्थ करून आमकां चैतन्य चरितामृतांतू अर्थ जाता सो ह्या पूर्ण विवरण अंत्यलीलांतू दिलेलं आसा अंत्यलीलांतू ऑलमोस्ट 46 श्लोका डिटेल जावन घेवन हांगेल विषय जावन दिलेलो आसा तपन मिश्रान कशी तागे पुताक हें केलेलें अंतू भक्ती मार्गांत आयले तशी आनी भक्ती मार्गांत कशी चैतन्य महाप्रभून विंगड जनाक वरें वाराणसींत आशिल्ले पॉप्युलेशनाक वरें तांणी कशी मायावादी दुखून भक्ती मार्गांत तशें करूं केल्लें म्हण घेवन पुरो विवरण जावन घेवन तांतू दिलेलो आसा सो ह्या टायमारी सो आम्ही मागून घेवचें कसं म्हळ्यार रघुनाथ भट गोस्वामीले एक तांगेले एक आशीर्वाद आम्ही भागवत पठन करचे पडटा तांगेले आशीर्वाद आम्ही मागून घेवन कित्याक म्हळ्यार चार आमकां एक श्लोक एक पटी वाजूच्याक एक टायपार एक रागार वाजूच्याक कश्ट जाता तांणी चार वाजिता आसता म्हणटाना भारी आमकां विशेष दिसता ते एटलिस्ट एक रागार बी आमकां वाजूत तशी तांगेले एक आशीर्वाद मेळ्ळ्या पुरो म्हण घेवन तांगेले मागून घेवन हांव आयची क्लास एंड करता हरे कृष्ण 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 हरे हरे